हांगासर परसकडे ह्या भागान नॅशनल हायवे ताका लागून जी मानस आसा त्या मानसीचे दुसरे नवे गेट्स बसोवपाचे आणि बंधारो परत एक फाट बांदून काडपाच्या कामाक सुरवात केल्या. खूप वर्सांची आमच्या सगळ्या हांगासरल्या स्थानिक रहिवाशांची शिवाय बाकीच्या कार्यकर्त्यांची मागणी असली की ते स्ल्यूस गेट जे आसा तेजे मानसीचे त्यो गेट्स त्यो व्यवस्थित नासल्या कारणान ते सगळें उदीक खारें उदीक हें आमचे हेवटेन शेतान येता. तर तें बंद करपा खातीर म्हणून ह्या नव्या पद्दतीचे ऑटोमॅटीक स्ल्यूस गेट्स आमी घालप अशें ठरयल्लें आसा. जवळ जवळ 60 लाख रुपयांचो प्रोजेक्ट आसा. तातूंतल्यान आमकां दोन फायदे जातले. एक तर आमच्या त्या बंधाऱ्याची वयली उंची वाडोवन आमकां हायवे वयलो रस्तो जो आसा तोय वेवस्थीत करपाक मेळटलो आनी दुसरो म्हणजे आमचें शेत जें आसा तें सगळें त्या शेतान जें उदक खारें येवन तें पेड्ड्यार जायन जाता तें थांबतलें आनी आमचे शेतकरी भाव जे आसात तांकां हातूंतलो मोठ्या प्रमाणार फायदो आसा.